देवळवाडो मांद्रेच्या मुखेल रस्त्याचेर लायटीची लायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्लो, पूण काम जाले उपरांत त्या जाग्यार पडिल्ले फोंडकूल पुरूंक नाशिल्ल्यान तातूंत आतां पावसाचें उदक सांचून उरता। हाचो त्रास यो वच करपी वाहन चालकांक तशेंच चलत वचपी लोकांक जाता। ह्या प्रकाराचेर तळाव्या सरपंचान आनी पंचान तिडक उक्तायल्या। जेन्ना ते स्कुलान वयतले हांगा 500 मिटराचेर अंतराचेर आहा 100 मिटराचेर जेन्ना ते भुरगे 6 वर्साचे भुरगे आनी आपलो बापाय बरोबर येयल्ले एसएटीच्यान तेन्ना ते हांगा पळोवपाक गेल्यार तुमी पळोवंक शकता जे होमकूल आहा ते दोगांय भुरगीं पडल्यात थंय। फाटल्या ह्या म्हयन्याभरा भितर म्हाका दिसता जवळ जवळ 4 ते 5 भुरगीं पडले। हो जो इशू जावन आसा जाल्यार कितलीं तरी वर्सां हांव पळयता गेल्लीं 10 वर्सां जालीं हो इशू आसा तसोच आसा। जायती डिपार्टमेंटाक जायत्या लोकांनी जायत्या पंच मेंबरांनी ते PWD डिपार्टमेंटाक हो विशय सांगला। फाटल्या दिसांनी प्री मॉन्सून मिटींग आसली आमदारान आयोजीत केल्ली त्या टायमार PWD डिपार्टमेंट आसले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दोनूय आसले। जेन्ना हे रस्ते खणून घातले पळय ते अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून हेका ते टेंडर दिल्ले आनी तेची देखभाल करपाक PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांचेरी ते काळजी घेवपाक जाय। सो त्या टायमार आमी गेल्या वर्साच तांकां सांगलेलें की हे जो MDR रोड आसा आनी ज्या ज्या जाग्यार खणून घातला फ्रॉम सावंतवाडा टील नायकवाडा आस्कावाडा हो मेन MDR जो रोड आसा हो सुद्दां तेंच्यांनी खणून घातला। आयज तेंच्यांनी अक्षरशः रित्या जी गटरां जी आसात पळय जे आमचे एक्झिस्टींग गटरां जे आमी पंचायतीन स्वता कन्स्ट्रक्शन केल्लेली गटरां ती तेंच्यांनी फोडून उडयल्यात आनी जे RCC मटेरियल जे डेब्रीज आसा ते सगळे गटरांनी आसात आनी आयज हे पंचायतीचेर घालतात। पंचायतीन पळोवपाचें पंचायती जेन्ना तुमकां ही जबाबदारी दिल्ली जो तुमी रस्तो खणून घातले हांगासर अक्षरशः रिती तुमी अख्ख्या मांद्रे गांवाचो तुमी सत्यानाश करून उडयला ह्या PWD डिपार्टमेंटान आनी हेका जबाबदार कोण? त्या टायमार ह्या MDR रोडाचे हे जे काम जे जावन आसा आयज आमचे ते भुरगे पडले आयज ताका कितलो डॅमेज जाला। हांव घरा वचून पळय आतां मुद्दम तेच्या थंय ते आवय बापाय कडेन चवकशी केल्या जाल्यार ताका कितें इशू जाला हे तेंच्यांनी ह्या PWD डिपार्टमेंटान पळयला। हो तुमी जबाबदारी घेतात कसली जबाबदारी घेतात? हांगा कोण मेल्या उपरांत येतले? अरविंद इलेक्ट्रिकलान जे क्रॉसिंग केल्लें ते क्रॉसिंगेचे तेंच्यांनी जे फिलिंग केल्लें ते बरोबर तेंचे जावंक ना ते बरोबर जावंक ना त्यामुळे ते आयज ह्या पावसान सगळो तेजो खड्डो जाल्लो आसा आनी त्या खड्ड्यान आयचोच इन्सिडंट तुमकां सांगता। आयचोच एक स्कुलान वचपी भुरगे तिचो बापूय आनी टिचर दोगांय पडले। आयज सवेतले चेडूं ते आयज ताका कितली इजा जाली आसतली। आयज तुमकां सांगूंक सोदता की हे PWD हांवें इतल्या फावटी फॉलोअप केल्लेले आसा की हो होणो आतां पुरो ते बरें हे करा म्हणून सांगलेलें फिलअप करा म्हणून सांगलेलें पूण तो अजून ताका तेंचे कडेन जावंक ना तो। आता म्हाका सांगा ते खणले बघा तुम्ही कितले ते खंयचे ते नाव घेतले हे गव्हर्नमेंटाचे काय PWDचे? हे अरविंद इलेक्ट्रिकलान केले पूण हेची आता जबाबदारी कोण घेतलो? बरोबर हय PWDचे ते काम आहे। आता हे PWD अंडर आहा न्हू आता तेंच्यांनी जबाबदारी घेवन ते कितें तरी ताका उपाय करपाक जाय न्हू। ते आतां पावसाचे रिजन सांगता म्हाका पावसा पयलीं हे कितें करताले पावसा पयलीं कित्याक तेंच्यांनी तो सारको प्रॉपर फिलअप करूंक ना? ह्यो फुट्टलो ह्यो असो फुटपाक फोन आसलो तो। आयज म्हाज्या गांवांतले चेडो म्हाज्या वाड्या वयल्या भुरग्याक इजा जाला म्हणून आयज हांव उलयतां।